Like, subscribe, and get notified. Tino Boy Kunkolim defeated ABC 13 Mina 4-1 via the tiebreaker to enter into the last 8 of 19th All Goa Rebelo Pandal football tournament at St. Rita Church Ground, Mina on Sunday. Both teams played attacking soccer and got equal opportunity and remained 0-0 draw till the final whistle. In the resultant tiebreaker, Tino Boys Kunkolim proved to be better shooters to win the game. Carlos Pace, sports and Konkani drama promoter, presented the man of the match. अंजली गेमी येयलो पळोवपाक म्हळ्यार वन ऑफ द बेस्ट गेम खेळ्ळे आज कुंकोळ्ळी आनी मायना वन ऑफ द बेस्ट गेम दोगांयकूय बरे चान्स मेळ्ळे म्हळ्यार गोल जावंक ना नील ड्रॉ उरली आनी पेनाल्ट्यांक आमचे कुंकोळ्ळी लिडींग जाले आनी मायना हारवले हांव अंजली काडून देव बरें करूं म्हाका हिंगा इनवायट केला म्हणून आनी हो ह्या फुडें अंजलीस बरो खेळ दाखयतलो हांव ताका आवडटा आनी बरो टुर्नामेंट करतलो आशेता देव बरें करूं. आनी ह्या भुरग्यांक कितें सांगो सोदिता फुटबॉल कशें खेळपाक भुरग्यां फ्युचर म्हणटा कितें भुरग्यांक आतां पयलीं गेम चोवपा जाय आतां भुरगे तुका इंट्रस्ट घेयनाय आपणाक हिंगा थिंगा धांवताय कितें बरे भाशेन इंट्रस्टान तो करीत न्ही जाल्यार तांकां बरें दिसता ही गेम खेळपा मुखार बरें फ्युचर जाता म्हूण चिंतपा जाय हे आतां भुरगे तुका इंट्रस्ट घेयनाय आतां ताका लागून म्हणटा आतां फ्युचरा भुरग्यांक बरें इंट्रस्ट घेयनाय करी जाल्यार तुमी वयर सरतले आनी आमगे FC गोवा बी हँड बरें चॅम्पियन जातले आनी आमगे इंडियेक आनी गोवा नांव हाडटलें हांव आशा